स्लॅब आणि सिलिंग कोसळप हाचे भितर जमीन आसमानाचो फरक असता। कला अकादमीच्या बाबतीत पत्रकारांनी चुकीची माहिती छापली म्हणून सांगित आमदार गोविंद गावडेन पत्रकारांचेर फोग काढीत ह्या विशयावेल्यान आपल्याचेर जाल्ले आरोप फाफडून उडोवपाचो ताणें यत्न केलो। कला अकादमीचे बाबतीत पत्रकारांनी छापिल्ल्यो बातम्यो वा फोटो कॅप्शन पत्रकारांच्या विचारसरणीत बसता काय कितें अशेंय गोविंद विचारता। खरेपणी पत्रकारांनी मान मर्यादेत राहून कला अकादमीचे बाबतीत बातमी छापूंक जाय आशिल्ली। पत्रकार जावं वा फोटोग्राफरांनी खंयच्याय बातमेचो वा फोटवाचो आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर वापर करचो न्ही अशेंय आमदार गोविंदाचें म्हणणें। इतले सगळें उलोवन आमदार गोविंद कला अकादमीच्या बाबतीत घडिल्ल्या प्रसंगाची वस्तुस्थिती न्हयकारपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना। कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाचे छप्पर कोसळप, सिलिंग तुटून पडप, साउंड सिस्टम सामकी नासप तशेंच मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जाल्ली उदकाची गळटी हाचेर गोविंदान जाप लेगीत काडली ना। आयकात गोविंदाचें म्हणणें। The successful warrior is an ordinary average man with a laser like a focus. याद जाता म्हजें ल्हानपण, म्हजें बालपण की what is a laser like focus? हांव सदांच म्हणटलो की फोटोग्राफी इज अ गेम ऑफ अ फोकस। आतां फोकस जर कसलो आसचो जाल्यार जे वेळाचेर आमी ल्हानाक शाळेन आसताले तेन्ना मॅग्निफायिंग जो ग्लास जो आसतालो, मॅग्निफायिंग ग्लास घेवन आमी एक एक्सपेरिमेंट करताले, प्रयोग करताले। म्हाका खबर ना तुमी केला काय कितो। सूर्याची जी किरणां जी आसा ती सूर्याची किरणां मॅग्निफायड ग्लासांतल्यान सकल दवरलेले मॅच बॉक्साच्या गाडयेचेर जर तो लेजर जर केलो जाल्यार ताका उजो मेळटा। हो एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ प्रॅक्टिकल नॉलेज। आणि म्हणूनच हांव म्हणटलो फोटोग्राफराचो हो जो एक मुख्य जो उद्देश जो आसा तो फोटो बरो जर जातलो जाल्यार ताचो फोकस हो खूब महत्वाचो आसा। म्हणजेच जो पर्यंत फोकस ना तोपर्यंत म्हाका दिसता बरो तरेचो फोटोग्राफर किंवा बरो फोटो क्लिक करपाक शकना अशें म्हाका तर दिसता। आणि म्हणूनच हांवें म्हणिल्लें आसा की एन एवरेज पर्सन कॅन बिकम अ वॉरियर। आणि तेच म्हाका दिसता वेगळे वेगळे एज्युकेशन जाल्ले आसा ते खरी तेंची कौशल्य, तांचो टॅप करपाचो जो क्षण जो आसता, तो मोमेंट जो आसता तो अत्यंत महत्वाचो आसता। आणि तो फोटो मागीर जर्नलिस्ट किंवा मागीर आपले पत्रकार जे असतात त्या पत्रकाराकडे वता। पण बरेचसे जण पत्रकार ताका कॅप्शन किंवा आम्ही कॉन्टेंट म्हणतात किंवा कॉन्टेक्स्ट दिता आसतना खंय तरी एक हालता आणि मागीर त्या फोटोग्राफरचो जो इमेज जो ताची जी तेजी एक फाईनशिप जी असता, एक फिल्टरशिप जी असता, तो कितें उलयता ते डेविएशन जाता। एक ल्हानशें उदाहरण घेवपाक म्हळ्यार हांव एकूच म्हणटलो, बरेचशे फावटी आमचे हांगसर एलओपी आसा, गोंयचे मुख्यमंत्री आसा, गोविंद गावडे आसा। स्लॅब कोसळटा आनी सिलिंग कोसळटा, सिलिंग तुटता, हेजे भितर जमीन आसमानाचो फरक आहा। पण पत्रकारांची विचारसरणी जी आसा ही विचारसरणी ह्या कॅप्शना भितर बसता काय कितें? स्लॅब कोसळप आणि सिलिंग तोडप म्हणजे आख्खो स्लॅबूच कोसळलो। म्हाका दिसता ह्या जगान भितर अशें खंयच घडलें ना की खंयचो एक पत्रकार जो आसा पळय न्ही ताणें एक मान मर्यादेन रावून म्हाका दिसता तें कॅप्शन दिवप हें तितलेंच महत्वाचें आहा। हांव थोडेशें उलयतलो पण तिखट उलयतलो कारण आज तें जावपाची गरज आहा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।